काल आज आणि फाल्यां पावर्ड बाय फादर मुल्ला हॉस्पिटल कंकनाडी मंगळूरू सपोर्टेड बाय जेरोसा कंपनी वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स मंगळूरू रेक्सिन सेंटर मंगळूरू मानस वॉटर पार्क पिळिकुಳ अँड MCC बँक. काल आज आणि फाल्यां दायज वेळ विखेनकरच्या सर वीक्षकांक परत एक फावटी काल आज आणि फाल्यां म्हणले ह्या सोबीत कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत. आता आम्ही काल आज आणि फाल्यां हप्त्यामध्ये रेग्युलर म्हणले बरी हर एका दिसा राती 9 वरांक मांडून हाडटा आसां. कित्याक म्हळ्यार आमच्या कोंकणी संवसारांत कोंकणी समाजांत कोंकणी भावांत जायती कार्यक्रमां ह्या आरविल्ल्या दिसांनी जाते आसात आनी तुमकां सर्वांक कळीत आसा ह्याच आयतारा म्हळ्यार परवां जुनाच्या 21 तारखेर खोडेलांत व्हडलें एक संगीत कार्य चलच्यार आसा आनी सडावो जावन आमच्या टीव्हीर जावंक पुरो या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मार जावंक पुरो या इतर माध्यमांनी आमकां ह्या विशीं खबर आसा. केविन मिस्कीत परत एका लांब विरामा उपरांत परत एक फावटी आपले संगीत घेवन संगीत मंचेर येता आसा. केविन मिस्किताची 54th संगीत नायट हांगासर कोड्यालांत टावन हॉलांत चलच्यार आसा आनी एका प्रत्येक उद्देशान बऱ्या एका उद्देशान ही सांज चलते आसा. स्नेहालय म्हणलो चॅरिटेबल संस्था आसा आमकां सर्वांक वळखीचो. ह्या संस्थेच्या विविध गरजांक आदार जावन केविन मिस्कीत ही संगीत सांज सादर करते आसा आनी ह्या संगीत सांजे विशीं आनी थोडेच दीस उरल्यात म्हणजे केवळ 2 दीस उरल्यात. 11ची तयारी कशी चलती आसा ह्या संगीत सांजेंत कितें सगळें आटापून आसतलें हें सगळें हांगासर माहीत आमचे सांगाता वांटून घेवच्याक स्नेहालयाचे संस्थापक ब्रदर जोसेफ क्रास्त हांगासर आमचे सांगत आसा. तशेंच ह्या संगीत संस्थेचो प्रमुख कारभारी केविन मिस्कीत आमचे सांगत आसा. तुमकां दोगांक ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. सो आतां पयलें सवाल विचारचें जाल्यार आमकां लोकांक सगळेक आतुराय आसा 11ची तयारी कशी चलता म्हणून. केविन 11ची तयारी केविन मिस्कीत संगीत संस्थेची कशी चलती आसा? भोव बऱ्या रितीन चलोवन आसा. 11ची तयारी म्हळ्यार म्हज्या वाट्यान मेन आसचें परफॉर्मन्साचें प्रॅक्टीस करचें संगीतकारांक उट्टो करचें गावप्यांक आनी आतां म्हज्या वाट्याची तयारी ती बरान चलोवन आसा आनी स्नेहालयाच्या तर्फेन आनी म्हजें टीम जें कितें आसा ते उरले ऑर्गनायजेशनल काम जें कितें लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स आसात जें कितें लोकांचे अरेंज बसकेची वेळावरी जावंक पुरो पब्लिसिटी जावंक पुरो ते पळोवन आसात. सो अशें आमची 11ची 2 दिसांची कायम जावनूच आसा. ह्या लास्टाच्या 2 दिसांनी सडावत वांटो प्रॅक्टीसाचो मात्र. कार्याचें रूप वेगळें आसूंक पुरो तसो भाव वेगळो आसूंक पुरो पूण एक शैली ती एकच आसता तयारेची शैली. सो ब्रदर तुमचे लागीं विचारचें जाल्यार आतां केविनान आपल्या संदेशान जावन दी आपल्या पोस्टरान जावन दी आपल्या पब्लिसिटी जावन दी हर एक फावटी सांगिल्लें आसा ही म्हजी संगीत सांज एका विरामा उपरांत हांवें करची जाल्यार ही म्हजी संगीत सांज स्नेहालय संस्थेच्या विविध गरजां खातीर आदार जावन म्हणून. विक्षकांक ती आतुराय आसा कसली गरज थंयसर आसा आनी कसलो आदार स्नेहालय संस्थेक गरज आसा म्हणून तुमी जाप दिवची. केविन मिस्कीत म्हळ्यार आमचो एक म्हजो अभिमानी प्लस एक दानी आमचो. स्नेहालयाक सबार फोटी तांणी दुसरें जेवण बर्थडे जावं दी कितें जावं दी दिते आसा आनी हांव चिंता 2013 की 12 एक शो आमी किन्नी गोळयेंत केल्लो तांचो. त्या वेळा व्हडली वळख ना केविन मिस्किताची. त्या वेळाची पद आयकलें त्या वेळा तांणी एक सांगता आसतना त्या वेळा जॅक्सन पक्षीकर आनी शेल्डन आनी पुराल त्या एक हुमरार त्या वेळा एक शो केल्लो आनी तातूंत मस्त बरो लोक आयिल्लो आनी बरें जाल्लें ते कार्यक्रम. आतां स्नेहालयाच्या गरजांक कितें म्हळ्यार स्नेहालयाचे सगळे गरजो सदावत पळयत येत आसता आमचे अपडेट्स आमी कितें करते आसा कितें काम जाते आसा वेनलॉंगान जेवण जावं दी स्नेहालयाच्या निवासींक जावं दी 350 लोक आतां प्रस्तूत आसा. तो कित्याक म्हळ्यार थंयसर एका म्हयन्याक उणें म्हळ्यार 1 लाख रुपया खर्च आसा. आतां आजकाल एक म्हळ्यार आतां झुजांचो दीस गल्फांत ही मस्तू आमकां चड दानी आमचे सडावत गल्फागर गल्फांतले आतां दान मस्त उणें जालां. जर तर गल्फागरांक कितें तरी चड उणें जालें थंयसर कश्ट पडले सगळे आमचे तसले आसरे इस्कॉलां आनी एज्युकेशन हॉस्पिटलां तशें कश्टांत जाल्ल्या लोकांक मस्त कश्ट देखून तो एक गरज समजून जावन असो पुरो केविन मिस्कितान आमचे कश्ट समजून असो पुरो देवान ताका मोत दिल्ली स्नेहालयाक आदार जावन करया म्हणून. आमकां मस्त गरजो आहात कित्याक डेयली एक्सपेन्सीस आमकां बेर करून कश्ट जाता आनी आमकां मुखल्या दिसांनी एक येवजण आसा बायल मनशांचो आसरो आतां ऑलरेडी ऑलमोस्ट फूल जाता आयलो आनी बायल मनशांक सांबाळची मस्त कश्ट तांकां एटेंडन्स जावं दी केअर टेकींग जावं दी मस्त कश्ट. ह्या निमती मुखल्या दिसांनी एक बायल मनशांचो परत्यान एक आतां म्हळ्यार बायल मनशां म्हळ्यार चेडवां मस्त एडिक्शन जावन येतात ते दिसतना मानसीक पिडा सडल्या आजकाल. देखून तांकां निजाकी मस्त गरज आसता आनी चड मिसयूज जावचे चड समाजान चड. देखून त्या पुरा गरजांक म्हणून केविन मिस्कितान नायट केला आनी ताणें आदार दिला ह्या एका नायटान. ताका सत्संगाच्या आतां कांय दिवंक ना हांवें. ताणें फस्टाक सांगलें जोसेफ म्हाका तुका हांवें दिनाका
तो हांव कितें तरी करता पूण तूं टिकट विकून या तुजें स्पॉन्सरशीप काणून कितें मेळ्ळें तें पुरो तुकाच ताणें एक उतर सांगिल्लें आसा स्टार्टाक तें म्हाका बरें रुचलें कित्याक म्हळ्यार मस्त तशें संगीत संज जातात करतात उपरांत एक ल्हान आईवज दिता थोड्यो फावटी पूण सक्कडी आदाराक करतात पूण हाचें एक डिफरंट घालें म्हळ्यार ताणें फस्टच सांगलें कित्याक म्हळ्यार नाल्यार आमकां तें फस्ट व्हडलो मार पडचो म्युजिकाक दिवचो आनी तांचो खर्च कित्याक म्हळ्यार आमी टावन हॉलांत केल्ले देखून आमकां हॉलांक व्हडले बडें ना ते पूर आमकां एक समाधानाची गजाल आनी आमकां देवाच्या दयेन अंतून बरें एक रिजल्ट मेळ्ळा आनी लोकांक हे आमचे स्नेहालयाचे मिसांव आनी सांगात आस केविन मिस्कित म्हणलें की युवजनाचे एक युवकाचे एक पदां सगळ्या रुसल्यात म्हूण चिंता केविनान क्या जालां संगीत पळयन आराम केलें ताची पदां भायर पडलीं ती लोकांनी काल म्हणटात काळजांत स्विकार केल्यांत आनी सडवत आज युवजनाच्या जिबाणी ती पदां आसात आनी परत परत आयकोव्या म्हूण बगचेत आसली केविन मिस्कीत आमच्या कोंकणी समाजाचें व्हरतें एक दायज आनी प्रत्येक जावन आमी आमचें जनरेशन म्हणटा आसतना आमकां आमचे कडेन पिळग्यो आसात आदली पिळगी आतांची पिळगी म्हणटा आसतना ह्या एक मध्यम पिळगेंत केविन मिस्कीत आमकां मेळ्ळें व्हरतें देण्य म्हणयात आतां केविन अशें एक देण्यवंत व्यक्ती जावन आसून एक तालंतवंत व्यक्ती जावन आसून तुजें निरंतर पदां येतलीं तुजें निरंतर तुजें संगीत संजो जातलो निरंतर जावन तूं ह्या समाजांत मेतेर जावन आसलोय पूण मदें तुवें एक विराम काडून गेल्लो आसा आनी विराम काडून गेल्ल्याक तुका जायतीं कारणां आसूंक पुरो तुज्या पडटान तें तुजें वैयक्तीक काल म्हणटा निर्धार पूण एका कलाकाराक एक विराम काडून घेवची तसली गजाल आसा पळय ती कितली बऱ्याची कितल्या फायद्याची या कितल्या कश्टांची वय विराम काण गेल्लो इट वॉज अनप्लॅन्ड त्या विशयी हांव आतां डिटेलर सांगना थोडे संदर्भांनी हांव ऑलरेडी ताचे विशयी उलयलां बट कितले फायद्याची आनी कितले कश्टांची म्हण तुवें विचारलें कश्टय आसा फायदोय आसा आनी थोडे लुकसाणय आसा म्हणयात म्हणजे पटल्या एका विरामा विशयांत हांवें पळयल्या उलोवचें जाल्यार कश्ट वय स्टेजीर जावन आमी आसल्या लायमलायट म्हणटात तातूंत आसल्या थंय जावन इल्ले पयस आसचें इल्लेशे कश्ट भोगलां तरी फायदो हातूंत असो एक ल्हानसो फायदो जाला म्हणयात म्हाका एक म्हाका म्हज्या वेव्हारांत कॉन्सन्ट्रेट करूंक जालां जाल्यार कंप्लीट म्युजिकाच्या पयस भायर जालां जाल्यार आनी एक एज अ कलाकार एज अ आर्टिस्ट म्हळ्यार तूं पयस आसल्या वरी थोडे फावटी तुज्या कलेचेर तुका रिफ्लेक्ट करूंक एक अवकाश मेळटा तुवें केल्लीं पदां कशीं आसलीं काळ कसो बदलला लोकांची टेस्ट कशी बदलल्या जाल्यार तुवें हांव एक थोड्या वर्सांक पयस आसल्या वेळार एक्टीव म्युजीक करतना पयस आसलो जावंक पुरो पूण पदां कंपोज करचें तें म्हजे सवय म्हज्या खातीर हांव करून दवरतलो आसलें आनी त्या संदर्भार हांव एक विक्षक जावन आयकोपी जावन आलो उरल्यांची पदां कशीं आसात कशीं येतात म्हणून ह्या काळार तें रिफ्लेक्ट करूंक म्हजें म्युजीक कशें आसलें आनी परत हांवें करचें जाल्यार कशें करीचें हें रिफ्लेक्ट करूंक एक व्हडलो अवकाश म्हाका मेळ्ळो म्हणून तो एक फायदो म्हणून चिंतयात आतां तें रिफ्लेक्शन म्हाका दिसता कोण फायन म्युजीक लवर्स आसात आनी कोण इल्लेशें खाली आवाज मात न्हय संगीताचो आत्मो पळयतात तांकां ते डिफरन्स पोरवांचे शॉक आयल्यार भोगतले म्हूण म्हाका दिसता हांवें तें पयलें सांगून मागीर ताणें तें आयडेंटिफाय केल्यार तांचो चड फायदो ना शो जाल्या उपरांत कोणी 4 जाणांनी म्हाका सांगलें जाल्यार म्हाका कळटलें तें ह्या विरामाच्या वेळार हांवें काल रिफ्लेक्ट केलां आनी संगीतान कांय बदलाव जाल्या गी म्हणून ते आतां पोरवांचे शो जाल्या उपरांत आमी पळयचे कशें रेस्पॉन्स येता बरें एक चिंतप तुजें एक अवलोकन करचें आमी सेल्फ अवलोकन म्हणचे पळय स्वाभिमार्सो सेल्फ अवलोकन बरें एक चिंतप आनी एका कलाकाराक अती गरजेचें आनी बरो एक संदेश थंयसर आसा आतां ब्रदर जोसेफ आमी उलयता आसतना मदें तुवें डी एडिक्शना विशयांत एक शब्द उसारलो आनी हांवें पळयलां एक मजबूत व्हड एक डी एडिक्शन सेंटर थंयसर उबें जाल्लें आसता न्यायालयांत पूण आमच्या लोकांक सारकी माहीत ताची येदोर म्हणसर पावना कित्याक म्हळ्यार आमच्या समुदायांत आज काल ह्या मादक द्रव्यांक वळख जमचे युवजन चड जाते आसात एक सारकें एक ट्रॅकिंग थंयसर ना जाल्यार आमचे लागीं एक सर्वे थंयसर ना जाल्यार आमकां थंयसर हांगासर वेता आसतना ह्या विशयांत जायती खबर मेळटा आसा आनी डी एडिक्शन सेंटर आसा न्यायालयांत ह्या डी एडिक्शन सेंटरचे कंप्लीट एक मिसांव कितें एक सांगतात की एक्चुअली डी एडिक्शन सेंटरच एक कॉन्सेप्ट आयले एक घटना वरवीं एक व्यक्ती एक तरणाटो बॉम्बे आसलो भुरगो केरळाचो तो कोकेन मादक द्रव्य काणी घेवन गांवांक येवन मानसीक अस्वस्थ जावन पालक्काड केरळाचो ताच्या आवय बापायक जिवेशी मारून पीस कर न्हू ताणें फ्रिजान दवरलेली एक काणी तुमकां गुगलांत गेल्यार मेळटा तो भुरग्याचे विशयी तो भुरगो जैलांत आसलो केरळांत आसतना ताच्या भयणीन परोलार ताका ट्रिटमेंटाक म्हणून स्नेहालयाक आपोवन हाडिल्लें स्नेहालयांत एक 6 म्हयन्याच्या ट्रिटमेंटांत तो बरो जाल्ले पळोवन आनी ताचे थंय असले तालेंता पळोवन
म्हाका कितेंगी एक भोगलें कितें म्हळ्यार आमी मस्त मानसीक अस्वस्थ तांकां रोडार हाडटा ते बरे जातात घरा येतात पूण असले समाजांत आमकां गोत्त आसतना गोत्त नासतना साबार जाण एका मादक व्यसनांगी आमल पिवण्याक बली जातात तांच्या तावन दुरंत जातात दुसरे गडितां जातात थोडे आमच्या भोंवतणी असले भुरगे आसूंक पुरो देखून म्हाका एक चिंता पायलें की हांकां कितें तरी करचें पूण ह्या मानसीक अस्वस्थांच्या ओट्टूक तांकां हाडून ट्रिटमेंट करूंक जायना त्याच वेळार म्हाका चिंता पयलें डी एडिक्शन सेंटरा चिंता त्या वेळार हांव मस्त डी एडिक्शन सेंटराक गेल्लो पळोवंक कण्णूर वायनाड अशें मस्त गेल्ल्या वेळार म्हाका ते बगल्लें कितें म्हळ्यार आमकां एक भितर वचून सोडनात पळोवंक सोडनात ते डी एडिक्शन सेंटर एक बंद आसून एक बड्याच्यांत आसून आनी ल्हान लागीं बेड्डां हें म्हाका बगलें की आनी एक 3-6 म्हयने ते आसतात हांगा परिवर्तनाक येवचें तांणी तांकां एक जैल म्हणून बगोवन वचूं कित्याक म्हळ्यार ऑलरेडी ते मानसीक जावन बेजारे नासतात तर तांकां वेवस्थीत एक बरें लग्जुरीनी ना जाल्यार एक वेवस्थीत जावन बरें न्हिदोवंक तांकां एक्टिविटी सकट जाय जे म्हणल्यार एक प्रोजेक्ट हातीन धरून आमचो मायकल डिसोजा सराचे ताचे कडेन एक दवरतना तांकां बरें दिसलें तांणी ताका कुमक केल्ली आसा आनी साबार दानींच्या व्हडल्या एका पाठिंबा अंतू एक बरें एक वेवस्थीत 31,000 स्क्वेअर फिटाचें एक मजबूत बिल्डींग जालें त्या बिल्डिंगाच्या तांतली वेवस्था तांतू जिम आसा मिनी थिएटर आसा इंडोर आउटडोर गेम्स आसात आनी तांकां योगा आसा आनी तांकां डेयली आतां क्रिस्तांव जाल्यार मिसाक येवंक आसा आराधन आसा सक्कट तांकां स्पिरिच्युअल जावन दी सक्कट तांकां कावन्सिलींग थेरपी सायकॅट्रिस्ट आनी सायकोलॉजिस्ट आनी अटेंडर्स कित्याक म्हळ्यार आतांचे जनरेशनांत ही ड्रिंक्स आनी ड्रग्स जाता आसतना सांगत आस मानसीक अस्वस्थता आसता ताका सडावत ट्रिटमेंट मेळना आमचे ती जाल्यार सायकॅट्रिस्ट एवेलेबल आसा हर एक दिसाय देखून आयले कुडले आमकां लॅब आसा आमचे तल्ले लॅब आसा ECG फॅसिलिटी आसा देखून ते आयले कुडले ताका डायग्नोज करता तो ड्रग्स खावन गेला की या ना की हाका गरज आसा की आनी बरें कावन्सिलींग टीम आसा कावन्सिलिंगांत तांकां कळटा कितलो तेंप रावचें पडत कितें पिडा आसा सगळे तर्जुमे करता तांकां एक आमी 3 म्हयन्याचे एक कोर्स आमचे तांकां हें करतात ते 3 म्हयने रावतात आतां आमी येदोळ गेल्ल्यांत आमकां 90% रिजल्ट आसा केदाळा डी एडिक्शनांत 60-50 रिजल्ट आसचे आमकां 90% रिजल्ट आसा एक दुसरें कालें म्हळ्यार ह्या पळय युनिवर्सिटी तांणी हें आमचे मजबूत सेंटर आनी हांगाचे कार्यवेवस्था पळोवन तांणी आमचे वांगडा टाय अप केला कित्याक म्हळ्यार तांचे स्टुडंट्स मस्त अशे बली जातात देखून तांकां कितें तरी एका म्हयन्याक 15 दिसांक अशे एक पोटीच्याक तांणी एडमीट करतात लॉंग टायम भुरग्यांक जायना स्टुडंट्स ते आनी त्या वेळार तांणी एक विचारलें हें रॅगिंग करचे भुरगीं तांणी डिबार जातात तांणी खंयचे ड्रग्स खाण घेनात ड्रिंक्स खाण घेनात पूण पोखरी भुरगीं कित्याक आमी आमच्या जिवितांत आमी लास्ट बेंचीत आमी हायस्कुलांत आसतना तो लास्ट बेंच आसले केदाळे काले तरी अचिवमेंट करतात पूण हे भुरगे डिबार जाल्यार लायफ गेले देखून तांणी सांगता आसतना म्हळें हांवें तांचे कडेन एकच सांगलें तुमी त्या भुरग्यांक हें करनाकात पूण एक हप्तो म्हज्या हातांत दिया एक हप्तो ते तांणी तांच्या पेरंट्सांनी सोडिचे तुमी सोडल्यार जायना तांच्या पेरंट्सांनी सोडल्यार एका हप्त्यांनी तांकां एटलिस्ट एक मनशापणाची थोडे संगत सांगून तांकां पाटी तशें तितले व्हडले क्रिमिनल एक्टिविटी करनातले बरी आमकां करीत तशें सादारण हांव चिंता एक 30च्या वयर भुरगीं आतां येवन एक हप्तो रावन मोबायल यूज करूंक ना तांकां एक हप्तो यूज करूंक ना आनी तांकां व्हडले करचे काले म्हणजे एक म्हजो एक चड मलयाळी भुरगीं आसचे तसो म्हजो एक आत्मकथा बूक आसा बरयलो आत्मचरित्र बूक तो मलयाळमांत तो दिता नाल्यार इंग्लीश एक बूक दिता फस्ट 2 दीस तांणी ते वाचचे वाचून स्नेहालाचे सगळे कार्यवाही करी तांकां सांगता हांव आनी हर एकल्या कडेन तांकां उलोवंक लायता तांच्या जिविताच्या काणी विशयान कित्याक ते हांगा आयल्यात जावं ती ग्रॅज्युएट्स जावन कित्याक जिवितांत तांणी खंय चुकले कितें जालें लास्टाक एक तांकां एक क्लास हांव मनशापणाची दिता आनी सांगत आसता कावन्सिलींग तांकां बरें कावन्सिलींग मेळटात आनी तांकां सकट एक्टिविटीज जावं दी जेवणाचे जावं दी तांकां ओल्ड एजांत कशें तांकां हें करीचें प्राय जाल्यार कशें सगळें तांकां शिकवण जाल्या उपरांत आनी एक इवॅल्युएशन दिता कशें जालें आमी कितें आमकां अशें गोत्त नातलें आमी खंयी सॉल्व जाल्या आमी इतले दीस हांगा आसून आमच्या एका फ्रेंड्सांनी आमकां कॉन्टेक्ट करून पळोवना हें पुरो सांगता तांचें तें एक बदलावण येता जाल्यार आमी सर्टिफिकेट दिता तांकां तशें ते कॉलेजीन पाटी खाण घेतात आतां येदोळ खाण गेले आनी तो परत कोणें रॅगिंग केल्लें ना कित्याक 3 म्हयने तांकां फोन करून आमी फॉलोअप करता ते एक आमकां व्हडलें एक अचिवमेंट आमकां खुशी एक कितें म्हळ्यार एटलिस्ट एक तांकां एक मनशापणाच्या वाटेन आमकां चलोवंक जालें म्हणून एक डी एडिक्शन सेंटर म्हणल्यार कुठलें तांकां जैल म्हणून बघून वचो नवें जिवीत आनी तांकां सुशेगाद बरें जेवंक खावंक न्हावंक हर एक दीस नॉन वेज फूड तांकां कितें आशा आसा ते सकट आमी दिवंक प्रयत्न करता आतां एक एडिक्शन मादक द्रव्य आसात सोरो आसुल्लो पयलीं हांवच आतां मोबायल एडिक्शन म्हळ्यार गॅजेट्सांक एडिक्ट जावचे म्हळ्यार तांत्रीक ह्या काळार ते मोबायलाक जावंक पुरो थोड्या गेमिंगाक थोडे गेम्स आसतात स्ट्रिमींग गेम्स आसतात असल्या संगत्यांक एडिक्ट जावचे आसता असल्यांक कांयपणी ह्या डिरेक्शन सेंटरांत काल म्हणटात तुमी त्या व्यक्तींक ते घेतात की हय खंडीत कित्याक म्हळ्यार मोबायल एडिक्शन म्हळ्यार सादारण येवचे 18 सकयल
आमकां भुरगीं आयिल्लीं आमी 18च्या सकयल आयिल्ली तांकां पेरंट्सांक रावयता ओटूक पेरंट्सांक रावून तांकां एक 6-7 डेजान तांकां एक सादारण 22 हावर्स आसतात ते मोबायल एडिक्शन तांतले हावर्स उणे करन बारीक कश्टांनी तांकां हाडचें आसा फॅमिली तशें मस्त भुरगे जाल्यात एक ते दिसताना आतां ह्या दिसांनी पर्सनॅलिटी डिजॉर्डर्स आनी बिहेवियर डिजॉर्डर्स घरा कित्याक म्हळ्यार घरच्या वातावरणांत जावन आतांच्या एज्युकेशनाच्या भराट्यान जावन घरा कुटुंबां उलयनात कोणी एकले मोबायलांत एक मुल्याक हांवें सांगचें 6 वचोन घरा येताना एटलिस्ट जेवताना जाल्यार मोबायल करून कुशीन दवरा आनी मागणें करतना मोबायल स्विच ऑफ करा 2 संगत्यो जर तर आमी जेवताना सांगात जेवन एक उलयल्यार एक भाऊ बांदपण आसता आनी एकवट आसता हें आज काल मस्त आतां खाजर जाल्ले उपरांत ही समस्या आसात आतां आमचे थंय एक बायल चेडू आयला बरे कुटुंबांतले ते विशय काडले म्हळ्यार मोबायलांत एडिक्शन मात्र न्ही हांव चिंता इंस्टाग्रामान सगळे वचून कुटाम दोगा भुरग्यां ताका ताचे एक दुसरो तो संवसार अर्थ येते आसा त्या टायमार ताका आमी बारी उपायान ताका हाडून घरांत न्हवऱ्याचे आनी आवय बापायचे सगळे एकच दूख आसचे तांकां परमिशन आतां हाडून ताका सादारण ताचे पळयतना इंस्टाग्राम सगळें तांतू आनी एक दुखाची गजाल काली म्हळ्यार ह्या दोगांय भुरग्यांक आवयचे सांगाते रावून पासवर्ड्स गोतात इंस्टाग्रामाचे पुरा तांणी ओपन करतना आमी सांगूं जायना तितली मस्त संगत्यो तांतू तांणी पळयली भुरगीं कशें जाता ते न्हवरो कसो जायतो म्हण चिंता तांकां परत्यान त्या मेन समाजाक हाडचें जाल्यार प्रयत्न इतले चलते हा की मस्त कश्ट देखून हांवें एक सांगचें मोबायल आमकां मस्त बऱ्याक मस्त बरें आज संवसार सगळो तांतू पळोवंक जाता पूण तांतू दोनी आसा एमकोंडी आसा सर्गी आसा आमकां खंयचें चॉयस करीचें म्हणलें इम्पॉर्टंट कित्याक म्हळ्यार गरज नातले आमी खंडीत पळोवंक जाय कित्याक म्हळ्यार आमच्या मायंड रीड करना आज ते आमकां फाटी हाडते आसा एक पोटी आमी खंयचेय तरी नाका जाल्यार आतां पोर्न सायट काले पुरो आतां युवा जाणांक आसा त्या सायटाचे भितर एक पोटी आमी गेले जाल्यार कंप्लीट गेले आमी कित्याक म्हळ्यार ते आमकां फाटी भायर येवंक सोडना देखून आयच्या युवा जाणांक मेन आतां संपडचे खासदारी जावन दिता युवा जाणां जावन दिता आज ट्रॅपान संपडतात पुरा ह्या कारणा खातीर आनी मोबायल एडिक्शन तर जावनूच घरच्या आवय बापायन तांकां टायमिंग्स दिचे 1-2 घंटे गी 1 घंटो गी सांजेर पळोवंक आनी घरा कुटुंबांत उलोवंक आनी प्रत्येक जाण आवय बापायनी भुरग्यांक टायम दिचे जाल्यार मात्र ह्या एडिक्शनांतल्यान आमकां सुख मेळटा तो टायम तंतू पसार करतात पयलीं आमी ल्हान आसतना स्टांडींग करता आमी सांजेर बॅग उडयले ग्रावंडांत पुरा वचून कळचे क्रिकेट लागोरी कुट्टी दोडणे कितें आसा पुरा आमी गरजेच्या ग्रावंडांत जावन ती आमच्या ग्रावंडांत आज तशें न्ही मोबायलांतूच ग्रावंड आज ग्रावंडा पुरा पार्किंग जाल्यात मोबायलांतूच ग्रावंड कोणी ना फुटबॉल क्रिकेट पुरा अंतूच आयले हें पळोवन न्ही बसचे तांतू खाले मेळटा एक्सरसायज मेळना खंयचेय मेळना भुरग्यांचे ओट्टूक आसले एक खाले फ्रेंड सर्कल ना येत तांतू कोणीय पळयनासलेले फ्रेंड्स खंयी आसले फ्रेंड्स स्नेहालय संस्थांत त्या खातीरच म्हणून ते डी एडिक्शन सेंटर तेंचेर आरंभ केल्लें आसात आनी जायतो फायदो येदोलस्तांनी म्हणलें 90% फायदो थंयसर जाल्लो आसा म्हळ्यार क्यूर जावन गेल्लीं आसात म्हळ्यार ती पीड आनी ते एका बंद कडेन तावन तांकां एक सुटका दिवची एक गजाल आनी रावूंक आनी थंयसर चिकित्सेक विशेष रितीन तांणी सवलत्यो केल्ल्यो आसात थंयसर मांडून हाडिल्ल्यो आसात आनी ताका एक नॉमिनल फीज तुमी थंयसर दिला कित्याक म्हळ्यार जेवण बरें जेवण आसा वखदांक कॉस्टली वखदां ताका तो तुमी तुमच्या परिसरांत तुमच्या भोवारां असली केजीस असल्यो गजाल्यो तुमच्या गमनाक आयल्यार तुमी थंयसर स्नेहालयाच्या ब्रदर जोसेफाक ह्या स्नेहालयाच्या संस्थाक तुमी संपर्क करचो आनी बरें एक तुमचें तें एक चिंता आपूं आनी आमच्या समुदायाक आनी आमच्या समाजाक अति गरजेचें ह्या काळार सो ह्या एका तुमच्या मिसावांत यशस्वी हंसर मागता आसतना परत आमी संगीताच्या वांट्याक येवया केविन एक पटी आमच्या विक्षका खातीर ह्या संगीत संजेंत कोण भाग घेतात कसले प्रकार ह्या संगीत संजेंत आटापतात ओके इतूच तुमी सांगले बरी ऑलरेडी हांवें म्हज्या फेसबूक आनी इंस्टाग्राम हँडल्साचे डिटेल्स घाल्यात प्रमुख जावन एका संगीत संजेंत पुरो पदां म्हजीं कंपोजिशन्स थोडी पदां हांवेंच बरयल्लीं थोडी पदां कवींची ताका हांवें संगीत रचयल्लें आनी ह्या संगीत संजेंत म्हज्या सांगात सुमार एक 10-12 जाण गवपी आसात अश्विन डिकोस्ता रॉस्टन पिंटो मेलरिक गॅविन कॅरन जिया आनी मेलोना अशे 10-12 जाण सिंगर आसात आनी लेस्ली रेगो एक वांट्याचे हांवें ही संगीत सांज सादर करतना कांय इल्लेशे म्हणून हाच्या पयलीं हांवें ते प्रयोग केल्यात ह्या पटी तसोच एक प्रयोग म्हणून जायनासतना एक 3 वांट्यांनी हांव संगीत सांज सादर करते आसा एक वांट्याचे कार्यनिर्वाहन लेस्ली रेगो सर करतात आनी एक
एक अनप्लग्ड टेक्निकली अनप्लग्ड म्हणून सॉंग जायना बिकॉज आमकां थोडे लॉजिस्टिकल इश्यूज आसात बट तेल एक वातावरणाचें आनी एक पोएटीक सेशन म्हणल्यार बरी ताका टायटल्स व्हरोन ना आनी एक सेशन आसा तें हांव तूं लोकां कडेन उलयता म्हजेंच जें वय हांव तूं उलोवन हांव सॉंग प्रेजेंट करता अशें ते एक जण MC आनी ताजे सांगात मदें इल्लेशे थोड्या वांट्याक शेल्डन क्रास्ता इल्लेशे MC करता आनी इतले म्युजीक वेटसन डिसोजा एक बरो संगीतकार तो संगीत सजयता आनी गॅविन रॉड्रिगस तो नाचांत सांगात येता आनी पदां विशयंत मुस्त जाणां म्हज्या इश्टांनी जावंक पुरो म्हज्या अभिमानी जावंक पुरो विचारलें आसा पदां काले नवीं पदां आसात गी न्ही परनिंत पदां गी ते सेम पदां जाल्यार मुस्त भितर तशें आसता सो अरावंड हांवें सांगीत एक 70% पदां म्हज्या पुरो नवीन कंपोजिशन्स म्हणजे थोडे सिग्नेचर ट्युन्स म्हणून सोडल्यार एक 4 पदां बाकीची पुरो पदां हांव नवीन कंपोजिशन केल्लीं आसात सो पदां नवीनच आसतलीं चडावत वय थोडे गजाली आनी सर ते पळोवन तुमी येवन पळयचे आनी बघीचे आनी मागीर म्हाका तुमी तुमचे फीडबॅक दिवचे तुमी सांगतनाच ते मतींत ताचें वजन कितें आसतलें म्हणून आमकां एक अंदाज जाता लचरीत असले व्यक्ती आसात टायटस आसा आनी गॅविना तसले डॅन्सर्स तांचें लिडरशीप आसा आनी गावप्याचो सगळो एक यंगस्टर्स एक गावप्याचो एक पंगड आसा आनी वेटसन आसा आमचो सगळ्यांचो मोगाचो एक संगीतकार संगीत निर्देशक सो एक पॉवर पॅक्ड काय म्हणटात एक मनोरंजन थंयसर आसतलें आनी सर बरें मागता सगळें तूं सांगिना कित्याक म्हणल्यार लोकांनी येवंक आसा आतां म्हाका तुमकां दोगांक सांगात एकच सवाल आतां स्नेहालयाक म्हणटा आसतना स्नेहालयाचेच एक अभिमान वर्ग आसा तो स्नेहालयाक कुमो कसो जावंक पुरो ह्या स्नेहालयातावन कितें तरी आमकां बरेंपण लाभुल्लो जावंक पुरो ह्या स्नेहालयाच्या एक काय म्हणटात एक सगळ्या बऱ्या कामा खातीर एक पयस रावून तरी तालुक्याचो बरें काम करतात ताका शाबास कुस्कास एक अभिमानी वर्ग आसा आनी केविन मिस्किताक अभिमानी वर्ग आसा एक केविन मिस्किताचें संगीत आनी एक केविन मिस्किताचें तुवें आतां सांगलेंच तुज्या टिमांच ते युवा जाण आसात म्हळ्यार एक युवा जाणांचो एक वर्ग म्हळ्यार ताका सैड युवा जाणांचो तो बोवार आवडटा सो तुमकां तुमचे म्हणल्यार अभिमानी वर्ग आसात हे दोनी अभिमानी वर्ग ह्या संगीत संजय खंयच्या नदरेन देखतात आतां केविन मिस्किताचे अभिमानी वर्ग आसात ह्या संगीत संजय म्हळ्यार एक तूं एका विरामा उपरांत पाटी येते आसा वेदीक कशें देखते आसात आनी तुमचे अभिमानी वर्ग आसा कित्याक म्हळ्यार तुमचे सडावत दान दिवचें बरें आशेमचें तें मनोरंजन कितलें तांच्या मतींत आसा म्हूण कळना पूण कशें तांचे एक पाठिंबो कसो आसलो तांचें फीडबॅक कशें आसलें असलें एक योजना येता आसता म्हणटा आसतना तें म्हाका तुमी सांगा आमच्या विशयान सांगचें जाल्यार आमकां मस्त जाण दानी मुखांतर चलचें पडटा आमचे कॉर्पस फंड ना खंयचेंय ना हर एक तुमकां वडो सांगले बरीत दिसाक 1 लाख रुपया म्हणून खर्च आसता तो कशें एकठांय करचें म्हणलें तें एक व्हडलेंशें सवाल तें म्हळ्यार स्वाम्याच्या कृपेन चलचें म्हणचें आमचें कांय ओडपण सांगूंक ना तांतूं आतां म्हाका जाल्यार म्हजें म्हणलें कांय ना स्वाम्यान ताणें जाणवाय दिला ताणें चलोवचें देखून ह्या दानीक की देवान धाडचें म्हणचें हांवें केदाळ देवान धाडचें एक काले म्हळ्यार आज स्नेहालय इतलें उबारलां जाल्यार दानींच्या एका मोगा सेवे वरवीं तांणी स्नेहालयाचे भाऊ निर्गतीक मार्गार आसले भाऊ तांणी उपास आसून नजो तांणी बरें जेविचे खायचे म्हणून तांकां एक भोगणां आसता की हांव घरा बरें जेवता खाता तशेंच स्नेहालय बरी तर दुसऱ्या आसऱ्यान ती तशें कुमो करतात जाल्यार स्नेहालयांत आसल्या भावांनी बरें सुशेगाद न्हिदाचें बरें जेविचें बरें भलायकी बरी आसता म्हणून एक मोगान ते दितात आनी ह्या वेळार आमकां व्हडले टास्क घाले म्हळ्यार परत्यान दान एकठांवचें ह्या एका कॉजा खातीर कित्याक म्हळ्यार दिल्ले आनी ते दिचे आनी नोवेंस म्हणून आमकां वचून विचारूंक वचून पयल्यांचे बरी आमकां वचून असलें वातावरण ना आतां देखून ह्या पोटी विचारताना कोणूय ना म्हणून ना जावं दी सॉंग स्पॉन्सर जावन एकल्यान आतां 10 lakhs आमकां टायटल सॉंगाक टायटल हें न्ही आमचें सॉंग न्ही टायटल स्पॉन्सर ते 10 lakhs दिल्यात तशें व्हडले आतां 25 लाख म्हणून सर देवाच्या दयान आमी बसले कडेन आमच्या दानी कडेन विचार न्हू आमी ना म्हणून आसतना तांणी दिल्लो आसा ते व्हडलो आयवज ह्या झुजाच्या वेळार आमकां टार्गेट म्हणून नासली पूण केविन मिस्किताच्या प्रोग्रामाक सगळ्यांनी येयचें म्हणली एक आमकां व्हडली एक आशा आसली देखून साबार लोकां मँगलोर आयल्ल्यांक सगळ्यांक आमी टिकेट आनी काणी गेल्यात पावयल्यात आमी सगळ्यांक डोर डिलिव्हरी दिल्यात आमी टिकेट कित्याक म्हळ्यार ते व्हडलें काम एक टिकेट आनी लोकांक इतले एक 1000 1500 लोक 1500 लोकांक कुडसूंचें म्हळ्यार मस्त कश्टांचें काम सांगात पूण सगळ्यांनी सपोर्ट केला कित्याक एक स्नेहालयाच्या अभिमानान आनी एक केविन मिस्किताच्या पदांच्या मोगान आनी अभिमानान कित्याक म्हण मस्त तेंप जालो ताची पदां नासतना आनी ते सदां सांगतना तशें सांगतात केन्ना केन्ना म्हणटात ते पद सगळ्यांच्या लोकां मोगाळ जाला देखून तो एक बरो संगीतकार आनी म्हाका आमचे सेवेक मोगान एक संगीतकारी खंडीत जावन एक बऱ्या अंत येतले म्हूण चिंता होय केविन स्नेहालयाक हांव एक संगीत कार्य सादर करता म्हणटा आसतना तुज्या त्या सर्कलांत वचचें फीडबॅक कशें आसलें फीडबॅक मस्त बरें आसा काल्याक तुमी सांगले बरी आमचे
अभिमानी व थोडे संगतीने वेगळे आसूंक पुरो पूण थोडे संगतीने तांचे जे अभिमानी आसात ते सेम म्हज्या संगीताचे अभिमानी आसात म्हळ्यार तांच्या कामाक एप्रिशिएट करचे तांकां सपोर्ट करचे तांकां दान दितले ते सेम म्हजे अभिमानी आसात आनी तुमी सांगले बरें म्हजे थोडे फ्रेंड्स आनी थोडे अभिमानी खंय मेळ्ळे हांव म्हज्या वैयक्तीक दुसऱ्या कामांत खंय मेळ्ळे फाटल्या साबार तुका आतां कितें नाही कांय कर नाही कालामणी कर तुजी पदां आयकून सुमार 9 येना आसतना अशें म्हणटाना आमकां इल्लेशें उर्बा मेळटलें थंय तशेंच ह्या म्हज्या सर्कलांत थोड्या इश्टांनी सांगात म्हणून हो शो करया म्हणून सांगून आमी एक डिसायड केलें आनी शो करतना तें खाली म्युजिका खातीर म्युजीक मात जावन उरूं नासतना आतां नातल्यार आतां म्हज्या खातीर खंयचें कॉज नासतना आमी करीजे जाल्यार वाहून तितलीच आसा आनी प्रोडक्शनाचो खर्च तितलोच आसा तो एंटायरली वेस्ट जावचे की आमी सगळे इव्हेंट करना ताचे मारिफात म्हजें कलेक आमी पोस्ट केले बरें जाता एक विधी दिले बरें जाता एट द सेम टायम ते एक इव्हेंट एका बऱ्या कामाक यूज जावन ती म्हणल्या खातीर आमी स्नेहालयाक मिसले आनी स्नेहालयाक मिसूंक आनी एक कारण कालें म्हळ्यार आमच्या समाजान तशें काम करता थोड्या हेर व्यक्ती आसात पूण ब्रदर जोसेफाक हांव मस्त वर्सां पळयता तांचें काम वैयक्तीक पळोवन जाणा आसल्या वरवीं ते एक वैयक्तीक इन्स्पिरेशन म्हणून आसता देखून हांवें स्नेहालयाक विसले आनी एक तुमी सांगले बरी तांचे थोडे अभिमानी आसात पळय ते म्हजेय अभिमानी सो ते देखून ते कॉमन कन्क्लुजनाक आयले आमी स्नेहा खातीर केल्या आनी एक 2-3 वर्सां पयलें एक फावटी ब्रदर जोसेफ म्हाका फादर मुल्लर एक फावटी उलयतना म्हणलें काळी मिणयान करी जा आमी एक फावटी त्याच संदर्भात म्हाका करूंक जावना सो ते म्हज्या मतीन तें आसलें सगळें सांगता घालतना आमी म्युजीक वय खाली म्युजीक मात जावन आसतना ते म्युजीक हातावन एक समाज सेवा एक चॅरिटी जावन दोन बरीं कामां संगीत ही तें बरेंच लोकांक आनी समाज सेवा ती अति गरजेची सांगात तुमी बेते आसात आतां म्हाका ब्रदर जोसेफा लागीं विचारूंक आसा तुमी डी एडिक्शना विशीं आमकां एक सविस्तर माहिती दिल्ली आसा आनी मदें तुमी उलोवण्या मध्ये स्त्रियांच्या आश्रया विशयांत उल्लेख केल्लो आसा ताचे उपरांत निराश्रितांक तुमी थंयसर हाडचें आसा रस्त्या देगेन आसलेल्या निराश्रितांक थंयसर हाडचें आसा त्या भायर मान्न मिशना विशयांत एक उल्लेख केल्लो आसा आमच्या विक्षा खातीर एक समग्र चित्रण स्नेहालयांत कसल्यो पुराय एक्टिविटीज जाता आसात कसलीं पुराय मिसावां जाता आसात म्हणजे आमच्या विक्षा खातीर एक सविस्तर रितीन सांगशात की 2009 इसवेंत कोडयाळच्या स्टेट बँका लागीं मानसीक अस्वस्थेक भयण भुकेन आसतना तिका एक जेवण दिवन आरंभ केल्लो एक ल्हानशें मिसांव आज व्हडा एका हंताक सोम्यारान पावयलां ताची कृपा ती हांगासर मेन कालें म्हळ्यार मानसीक अस्वस्थ जावन कोणपुरा रोड सायड ह्या बस स्टँडांनी जावं दी कोडयाळ जावं दी मडिकेरी जावं दी उडुपी खंय आसल्यार आमकां माहिती दितात माहिती दिल्यार आमी एका घंटे भितर त्या जाग्याक आमी पावोवन तांकां हाडता पोलिसांच्या नंतर त्या संघ संस्थाच्या अंतू नंतर आमीच गेल्ल्या वेळार मेळ्ळ्या वेळार आमीच हाडटा हाडून जाल्या उपरांत तांकां नितळ करता नितळ करून तांकां जेवण दिवन एक दीस तांकां रावयता उपरांत तांकां चिकित्सा स्टार्ट जाता चिकित्सा स्टार्ट जावन तांणी एक 2 महिने 3 महिने नाल्यार 1 वर्स म्हणसर तांणी बरी जातात बरी जाल्ल्याक उडले तांचे एड्रेस फायंड आवट करूंक आमी प्रयत्न करता मेन तांचे खंय तावन आयल्यात आनी खंय तांचें घर हे वेळ असं मेळ्ळे कुडले तांच्या घरा पावयतले वेवस्थीत रीत आमचे कडेन आसा एकच तांणी येवन व्हरतात नंतर तांणी आसले कडेन ओरिसा जावं दी बिहार जावं दी आंध्र जावं दी तामिळनाडू जावं दी तांच्या घरा पावयतले वेवस्था प्रस्तुत येदोळ 1800च्या चड जाणांक ऑल ओवर इंडिया आमी पावयला म्हणलें एक संतोश आमकां आसा कित्याक म्हळ्यार हें सादारण टफ काम आनी मस्त खर्चाचें काम आनी गेल्ले कडेन आमचे स्टाफ एक 2 फावटी जैलांत बसलेले आसात आसामांत गेल्ल्या वेळार सॉरी त्रिपुरांत गेल्ल्या वेळार म्हळ्यार मिसअंडरस्टँडींग जावन तो बांगलासो म्हणून अशें मागीर आमकां तेंच्या पाद्र्याबांनी पुरो कुमक केलें आमी भायर आयले सकट जालें तशें मस्त टफेस्ट एक मानसीक आतां प्रस्तुत 350 लोक मानसीक अस्वस्थ आसा तांतूं आमकां मेन एड्रेस फायंड आवट करूंक मस्त कश्ट जाता एकय फावटी आतां आदले फावटी एक 65 जाणां तोंड्यानांतले आनी कानायकनांतले आसले आमकां मेळिल्ले तांचे व्हडले सब्जेक्ट म्हळ्यार तांकां खंयचे भाशेन उलयल्यार तांकां खंयचें सांगूंक कळना त्या वेळार आमकां आयिल्ल्यान ती एक देवान एक जाणवाय दिली एक काले म्हळ्यार आदाराचे एक कॅम्प करूंक तशें आमच्या केरळान जावना मागीर कर्नाटकाच्या आधार कॅम्पाचे येवन तांचे आदारांत तांचे हॅबेट दवरता आसतना मेळ्ळे 33 एड्रेस आमकां फायंड आवट करूंक जालें तशें 33 जाणांक एक व्हडले एक मिसांव म्हणजे तांच्या घरा पावोवचे तांणी घरच्यांनी येवन आपोवन येयले आनी तशेंच आतां तुमी सांगले मान्ना योजना एक दादल्यांचे आसा आनी एक स्त्रियांचे आसा मानसीक अस्वस्थांचे स्नेहालयांत स्त्रियो तो सादारण 90च्या वयर स्त्रियो आसात पुरा सगळे इंडियाचे आसात सकट भाशेचे आसात आनी मान्ना योजना ते आतां 12 वर्सां सोंपतात पुरो ऑगस्ट 14 हेर एक दीस वेनलॉक आस्पत्र्यांत 700 लोकांक धर्मार्थ जेवण
ताका एक जोसफ मेनेजर्स म्हणून एक भाऊ आमचो सास्तांचो भाऊ ताका एक आमच्या वांगडा कोलॅबोरेट करून आमच्या जेवणाचे गर्द खर्च म्हण येत 3 लाख म्हयन्याक ताणी आतां दिते आसात देखून ते एक मिसांव बऱ्या रितीन येते आसा कोणी उपाशी नात ते सरी एक विशेष कार्य म्हणल्यार आमी स्टार्ट केले उपरांत राती फ्री जेवण एम फ्रेंड्स दितात सकाळी तणाल म्हणल्या एका टिमाचे ब्रेकफास्ट दितात सगळे कर्नाटकांत एकच एक हॉस्पिटल 3 वेळा जेवण मेळचें अटेंडरांक म्हणल्यार वेनलॉक म्हणल्यार आमकां संतोश आसा ते देवाची कृपा आणि तशेंच आनी मुखले आतां तें जालें आनी प्रायवंत आसात आनी डी एडिक्शन सेंटर तुमकां सांगलें डी एडिक्शन सेंटराचें ऑलरेडी चित्रान दिलें हांवें डी एडिक्शन सेंटरांत आमकां व्हडले टास्क म्हणल्यार घरांनी आसलेल्यांक हाडचें येवंक ओपनात रुमांत आमी थोड्या पोलिसांचे सहाय्यक आनी घेवन 2-3 घरां आमी चेडवां दुसरें कोणी न्ही चेडवां बागील म्हूण आमी ड्रग एडिक्ट चेडवांक हाडले आसा ते मस्त ग्रेस्तांची भुरगीं ती बरी जावन गेलीं आनी तांचे फीडबॅक आमी 3 म्हयने तांकां फॉलोअप करता गेल्ले उपरांत तशें ते एक आमकां व्हडले टास्क घरांनी आसल्या पेशंटांक हाडचे एक व्हडले टास्क आनी हे 3 मिसां मात जाते आसा सो ते म्हळ्यार आमकां जाय आतां दादले फुल्ल जाले आतां डी एडिक्शनांत बायल मनशांक आनी दादल्यांक म्हूण केल्ले आमी पूण बायल मनशां सामके 5-6 अशे येतात म्हयन्यांत पूण आमकां ते आमचे आमचो सायको सोशलान दवरून आमी एडजस्ट करता एक वार्ड सेपरेट करून पूण आमकां व्हडले टास्क आसचे आतां बायल मनशांचे डी एडिक्शन सेंटर कित्याक म्हळ्यार मस्त जण ह्या दिसांनी एन्क्वायरी येता स्टुडंट्सां जावं दी कुटुंबांतली जावं दी थोडे फावटी आमी घोव बायलां सांगाती रावून आमी करचें पडटा दोगांय पी येतात तांची भुरगीं सफर जावन आसतात ताका कारण देखून ते दोनीय करीचे जाल्यार आमकां बरो वेवस्थीत जाल्ले एक बायल मनशांचे घर आमकां गरज आसा ते आतां आमी ऑलरेडी प्लॅन करते आसात आनी ते मुखल्या दिसांनी हांव चिंता 1-2 वर्सां भितर खंडीत जावन हे गरजेचें ह्या समाजांत जाता कित्याक म्हळ्यार स्टार्टींग पॉयंटारूच आमकां कळोवन जर तर कोणी कुटुंबदारांनी आमकां कॉन्टेक्ट करून ह्या विशीं माहिती दिल्यार बरे कावन्सिलर आनी तशेंच तांकां थेरापी आनी जोगत्या वेळार मार्गदर्शन दिल्यार खंडीत जावन बरें एक समाज बांदूंक त्या भुरग्यांक साध्य आसा ही एक व्हडली दुरंत नेक्स्ट आमी सफर जावचें मानसीक अवस्था कित्याक म्हळ्यार हर कडेन स्ट्रेस वत्तड आनी डिप्रेशन अशे दीस गेल्ले बरे तर ते दुसरे मजालाक येता 6 म्हयन्याक चेंज जाता आसा ताचे एक मागीर बायपोलराक येतात अशे दुसरे पिडा मागीर कंट्रोल करूंक जायना मागीर वखदां नासतना लायफ लाँग तांणी वखदां रावचें पडटा देखून हे 3 मिसांवां आतां प्रस्तूत आसता ताचे कडल्यान मस्त आमकां येता आतां वेनलॉकांत आमी सांगचें जाल्यार आमी डेली टोकन दिता हांव तांकां टोकन दिता आसतना तांकां हें खाले हात पांयनातल्या स्ट्रक्चर्स आनी आर्टिफिशियल पांय हात आनी तांकां थोडे फावटी ब्लड आसना ब्लड दिवंक आसनात आनी थोडे फावटी तांकां MRI काडूंक भायर सांगतात नाल्यार बायली वखदां सांगतात त्या वेळा पुरो आमी ते पुरो काणगूण दिता तांकां आमचे अटेंडर सांगतात ते आनी मोर्न व्हरूंक थोडे फावटी एम्बुलन्सा पयशे आसा रडटात ते मोर्न व्हरून आसतना उपाय ना तांकां तांचे फिलींग ते हांगाच तांकां उलपाय येता पूण कुटुंबाचें आसना दुबळी न्ही ते जाल्यार आमची फ्री एम्बुलन्स आमकां आतां 2-3 एम्बुलन्सां फ्री दिल्ली आसात देखून ती देवाच्या दयेन आमी फ्रीत पावयला येदोळ शिवमोग्गा जावं दी बಳ್ಳारी जावं दी सेकंड फ्री सर्वीस ते पुरो आमी की पब्लिसिटी करना ते आमचे गुपीत कामां सोमी आनी कोणा मुखांतर जाल्यार ते जाता आतां उदाहरण सांगचें जाल्यार थोड्या भुरग्यांक मस्त शिकोवन आसता पूण घरा आवय बापाय कॅन्सर तशें जावन तांकां लॅपटॉप गरज आसता बीटेक शिकलो भुरगो पोरसूं ताका लॅपटॉप जाय हिंदू भुरगो ताका लॅपटॉप जाय म्हणून तो आयलो आमकां ल्हान जाल्यार म्हजें जिवीत अशें जाता नासतना हांव काम करूंक जायना तो सांगला सेकंड हँड काडून दिल्यार जायता हांवें चिंतलें सेकंड हँड ताका काडून दिल्यार ते पाड जाल्यार परत तो सफर जायचे तशें एका दानी कडेन उलयतना ताणें 9th काडून दिलें 65,000 40,000 जाल्यार आतां झुजान निमती 65,000 तशें हर एक दिसी कितें तरी एक दिवन आसता थोड्या घरा बांदपाक या कॅन्सर पिडेस्ताक कोणीय आयल्यार खाली आतां स्नेहालय येदोळ धाडिल्लें ना तांकां ती पुरो गुपीत मिसांव कामां जाते आसा ते कोणें दिला तांचे खातीर आमी मागता कित्याक म्हळ्यार ते तांकां बेसांव येता आमी खाली एक इंस्ट्रुमेंट मात्र आमचें कांय ना ओडपण सांगूंक खाली ते कोणें दिला देवाच्या हातान ताचें लॅक आसा तो तांकां खंडीत 1000 वांट्यांनी फाटी दिता ते आमकां एक स्टार्ट जावन आसलें आमचें एक कॉन्फिडन्स वीक्षक लागीं एक उक्ताण उलो आसा तुमी हे कार्यक्रम पळयत जाल्यार तुमकां असल्या लोकांताय म्हळ्यार कश्टांच्या लोकांताय कितेंय दायलाय काणोळाय भोगता तर तुमी स्नेहालयाक संपर्क करचे खेदालय ह्या गरजेवंताच्या मोद्या आसतात कोणाक आदार जाय तांच्या मोद्या आसतात तांच्या मोद्या रावून ते सामाजीक वावर करते आसा सो तुमकां एक भांगराळो अवकाश आसा तशेंच केविन मिस्कीत तसले महान संगीतकार महान पोदां बरोवपी महान संगीत निर्देशक हांगासर ह्या एका मिसावांत सांगाता म्हणले आसात हे सगळे आमकां प्रेरणा आनी प्रत्येक जावन युवा जाणांक म्हळ्यार थोडोत समाज सेवा म्हणटा आसतना एक आफ्टर 50 एक बिझनेसमॅन जाल्ल्या उपरांत या बरें काम मेळ्ळ्या उपरांत मस्त पयशे जाल्ल्या उपरांत आमी इल्लें दान दिवचें म्हूण आसता पूण आतां काळ बदल आतां युवा जाणांक एक डिग्री जाल्ल्यांच एक मास्टर्स जाल्ल्यांच बँगलोर दुबय या
खंयच्याय राष्ट्रांनी गेल्यार हातभर सांबाळसो एक काळ आसा आतां आमी जें कितें जोडटा ती थोडी उरोवणी करून असल्या संस्थांक स्नेहालय तसल्या संस्थांक दिल्यार कित्याक म्हळ्यार कितलेशे युवा जन डी एडिक्शन सेंटरान थंयसर चिकित्सा घेता आसता सो युवा जन आनी युवा जनांक सपोर्ट करचें आतां केविन मिस्कीत युवा जन एक युवाक तो कशें एका समाजाक एक त्या डी एडिक्शन सेंटर जावन दी थंयच्या जावनच्या मिसावांक सपोर्ट करता त्या रितीन एक चिंता आमी आठयजे म्हणून ह्या वेळार प्रत्येक रितीन सांगूंक अशें येता आनी युवा जन म्हणटा आसतना केविन मिस्केता सांगात एक बरें एक टीम आसा युवा जनांचेच आनी ताचे मायलस्टोन इव्हेंट्स म्हणल्यार एक पंगड आसा म्हळ्यार ताचे बिझनस आसा सो ह्या विशयान एक मोठी जाला आमकां म्हणजे सांगता वय आतां हांव फॉर एग्जाम्पल हो शो करतना एक टीम म्हळ्यार म्हजे सांगता एक ऑर्गनायझेशन म्हणून कांय ना रजिस्टर्ड तशें जस्ट एक इश्टांचो एक पंगड आनी म्हजे बिझनस मायलस्टोन इव्हेंट्स एंड प्रोडक्शन्स आतां हे म्हणजे संगीताचें काम जावंक पुरो शोचें प्रोडक्शन जावंक पुरो ह्या टिमाच्या मुखांतर हांव करतां आतां मात न्ही पयलें हांव म्युजिकान एक्टीव आसतना पयलें हांव म्हणजे ऑर्गनायझेशन नासतना हांवें अशें हे टिमाक पंगडाक सांगता काणी करता धाकल्याक उदाहरणाक सांगचें तर भोवशे त्या वेळा हांव केदार एक्टीव आहलो म्हाका कोंकणी संवसारान कोंकणी लोकांक दिल्लो तितलो अवकाश त्या पर्टिक्युलर रावद्यार म्हणटा भोवशे कोणाय दुसऱ्या आर्टिस्टांक मेळोना गांवांत जावन पुरो या परगांवांत जावंक पुरो USA जावन या UK जावंक पुरो सगळ्या गांवांत लोकांनी म्हाका आपोवन शो केला तेंच म्हजें टीम म्हणून सांगयता पूण गांवांत एक कोर टीम म्हळ्यार थोडे इश्ट आसात म्हणजे जॅक्सन जावंक पुरो या शेल्डन जावंक पुरो या ते स्रोतकल्स अश्विन आसा आनी थोडे इश्ट आसात जेरी जिल्लू आनी अशे पुरा ते पुरा म्हाका इल्लेशे ऑर्गनायज करूंक सांगात दिते आसात आनी म्हजे थोडे क्लायंट्स आसात म्हजे थोडे पयले अभिमानी आहले मागीर क्लायंट्स जावन बदलले आमी बिझनेस सुरू करतना आनी मागीर आतां थोडे क्लायंट्स आसात जे अभिमानी जावन बदलल्यात म्युजिकाक अशें सगळ्यांनी सांगता म्हणून हांवें हें करचें एक शो करचें एक आतां ह्या शोचें म्हणचें हांवें तुमी सांगलें बरें जायतो लोक आमकां सपोर्ट करता आनी पयलें म्हाका जायत्यान सपोर्ट केला सो तेंत मतीन दवरून हांवें चिंतलें म्हजे कडेन साथ आसतना हांवें कांय पाटी करयत कोण ना म्हणून आनी तशें चिंतून आमी हो शो ऑर्गनायज केलो सांगता म्हणलो ह्या शोचो सगळो खर्च जस्ट ब्रदरान पयलीं सांगलें बरी जें कितें कलेक्शन टिकेट जावन जाता या स्पॉन्सरशीप जावन जाता एंटायरली स्नेहालयाक वचचें म्हणल्या उद्देशान जें कितें प्रोडक्शनाचो कॉस्ट आसा जें कितें म्युजिशियन्स जावंक पुरो टेक्निकल सावंड सेटअप जावंक एंटायरली आमी पळोवन काडटा म्हळ्यार म्हज्या मायलस्टोन इव्हेंट्स प्रोडक्शन्स जावन जें कितें हांवें म्हज्या बिझनेसान जावन इल्लेशें तांतू आनी ते गुत्तासोनी ह्या थोड्या म्हज्या इश्टांनी ओके तुजें इल्लेशें वो जें आमी वयता म्हूण सांगून डिस्पायट हांव करता म्हणल्या उपरांत थोड्या म्हज्या फ्रेंड्सांनी थोड्यांक हांवें विचारलें आसा सांगलें आसा तांणी वॉलंटरी जावन थोडे हेल्प केलां तशेंच म्हाका थोडो सपोर्ट तांचे दोनी मेळ्ळा उरलो आमी करना तांचें काम पळयल्लें वरी तुमचें तांणी जें कितें थोडें सांगलें तें आमी पळोवन जाणा त्या इन्स्पिरेशनान आमी तांकां सपोर्ट करया म्हणून अशें चिंतलें हय आनी तूं हांगासर स्टुडियोक भितर येता आसतना तुका निरंतर फोनां येतलीं म्हळ्यार टिकेट आसा ती ह्या शोआ खातीर म्हणून आतां टिकेटांचें स्टेटस कितें आनी लोकांक अवकाश आसा की 2 दीस उरल्यात फकत वय अवकाश आसात थोडे टिकेट्स आसात कोणाक टिकेट म्हळ्यार हांवें अशें म्हणयत एक 85% तितले आमचे ऑलमोस्ट टिकेट सेल जाल्यात लास्ट थोडे 10-15% टिकेट आसूंक पुरो आनी हांव एकलो मात न्ही म्हाका एकल्याक मात न्ही उरले 5-6 जाणांचे नंबर आसात पब्लीक तशें म्हाका इल्ले बरें तांकांय कॉल येवंक आसूंक पुरो सो देखून लिमिटेड टिकेट आसात कोणाक जाय जाल्यार तुमी लेट करनासतना काण घ्या आज संजे भितर तुमी तुमच्यो टिकेट बूक करच्यो आनी आतां मायलस्टोन आसा केविनाचे आनी ताची संगीत सांज तो सादर करता आसा तें जालें तें परवां सोंपता आयतारा राती जाता ना तें कार्यक्रम जाता तर तुमचो उद्देश तें जारी जाता आनी तुमी अदलस एक लेख आमकां सांगला कितलें जमो जाल्लें आसात आनी जमो जावंक पुरो ती गजाल वेगळी ताच्या भायर आमचे विक्षक आसात आमकां जायते आमचे सांगोडी आसात स्नेहालयाक कुमो करीत तांकां खंयच्या रितीनी पुरो कुमो करी येता आमकां वस्तू दिवन कुमो करी येता पयशांचे जाल्यार आमचें टॅक्स एक्झम्पशन आसा आनी हर एक एकावंटेबिलिटी आसा हर एक कोणाक जाल्यार सगळे टॅक्स एक्झम्पशन जावन दी आमचे वस्तू दिवेत तांदूळ दिवेत सदांचे गरजेच्यो दाळ मीठ मिरसांग कोणपीर घरा कितलो जाय ताच्यान इल्लो चड आयवज ताच्यान चड मागण्या आदारी दिवेत कांय ना जाल्यार बरी उतरां उलवेत आमचे कडेन तांचे गरजांकी आमकां पावी येता तांचे कडेन आमी विचारचें म्हणून न्ही तांचे कितेंय गरजो आसा कश्टान जाल्यार आमी पावता केदाळाय कित्याक म्हळ्यार केदाळाय पवित्र पुस्तक सांगता तुजो स्वार्थ न्ही पेल्याचे बरेपणी तुवें पळयचें म्हणून देखून आमी त्या विशयान ती चड गमान दिता एक आनी आमी कुटाम वता आनी तुका आतां आमचे सगळे कुटाम आंतू मिसावांत मेतेर जावन आसा म्हजे बायल म्हजो पूत जावन दी तो एडवोकेट जाल्यार आनी म्हजी बायल टिचर जाल्यार आमी सगळे सांगाती मिसांव करता काम आनी तशेंच आमचे टू ट्रस्टी प्रकाश बोंदेल आनी आयुवन सुर्ल्या आनी तशेंच थॉमस आळके निर्चाल ते पुरो आमी सांगाती काम करता आसा सगळ्यांचे सांगात पण आनी आमचे व्हडले बॉल घाले म्हळ्यार स्नेहालयाचे आमचे स्टाफ
91 म्हणसर स्टाफ आसात 91 staff 91 स्टाफ आहात ते स्टाफ सगळे आनी एकदम बऱ्या मोनान एका काळजान ते काम करता देखून स्नेहालय आज लोकां मोगाल जाला कित्याक म्हळ्यार तांणी जर तर काम करिना जाल्यार आनी तांच्या मोगांची सेवा करिना जाल्यार खंडीत जावन जोसफ म्हणलें एक पिक्चर आसनातलें कित्याक म्हळ्यार म्हाका आज समाय उबो रावन धैर्यान उलोवंक मेळटा जाल्यार तांचे प्रयत्न आनी तांची सेवा आनी ते म्हजो कुटुंबाचो पाठिंबो ते नासले जाल्यार खंडीत म्हाका साथ दिना ते व्हडले बोळ म्हाका कित्याक म्हळ्यार आनी एक आमकां व्हडले बोळ घालें म्हळ्यार सकाळीं 8 वरां मीस 8 to 25 मीस मुख जाता 9:15 म्हणसर एक आराधन आसा 1 hour ते सक्रामेंताचें आराधन हर एक दीस ते सगळी स्टाफ येतात ते थंयतान म्हणलें बुस्ट आमचो सगळो दीस आमी संतोशान आसता कोणाड राग करना आमी मोगान उलयता राग करूंक अवकाश आसल्यार मोगान उलयता ते एक व्हडले एक आमकां ब्लेसिंग म्हणून येता देखून स्नेहालयाच्या कामांत कोणाक कुमो करूंक आसा इतली बरी कामां थंयसर जाता आसात निस्वार्थी वावर थंयसर चलते आसा आनी सामाजीक गरजेचो वावर थंयसर चलते आसा सो कार्यक्रम पोरवां जाता ताचे उपरांत आमचे मिसांव अशेंच मुखार वचून व्हरूंक आसा त्या मिसावांक जे कोणाक आदार दिवंक आसा ते वाड्या मट्टार जावं पुरो संघटना मट्टार जावं पुरो वैयक्तीक मट्टार जावं पुरो कुटुंबाच्या तर्फेन जावं पुरो ह्या संस्था तर्फेन जावं पुरो स्नेहालयाक निरंतर जावन तुमी तुमचो प्रोत्साह तुमचो आदार तुमी दिवेत आनी आतां अकरेच्या हंताक आयल्या हांव केविन आमच्या विक्षकांक तुजे तवणी एक आपोवणें वय सुमार एक लांब काळा उपरांत एक लांब ब्रेका उपरांत हांवें परत कांय संगीत करचें प्रयत्न करचें आनी एका बऱ्या उद्देशा खातीर दोलसा आमी त्या विशयी डिस्कस केलें दोनूय पदां आसात भरपूर मनोरंजन आसतलें देखून तुमी येदोळ तुमची तिकेट घेवन जाल्यार तिकेट घेया आनी ह्या कार्याक येया आनी त्या सांगाता ह्या कार्याक तुमच्या संदर्भार मात न्ही मुखल्या दिसांनी म्हयन्यांनी वर्सांनी तुमचो सहकार आमकां आसूं दी म्हणजे संगीताक ह्या आमच्या बिझनेसाक जावं पुरो आनी सगळ्याचे प्रमुख जावन तुमचो सहकार जोसेफ सराक आनी तांच्या संस्थ्याक ह्या प्रोग्रामा वेळार मात्र न्ही मुखल्या म्हयन्यांनी आनी वर्सांनी सदांच तुमचो सहकार तांच्या वावराक आसूं दी म्हणून तुमच्या लागीं हांव मागतां जोसेफ तुमी हे कार्य जाल्यार आमकां जबाबदारी चड आसा सांगत आस दानी कडेन आमचे सकड अभिमानी कडेन एक म्हजें एक प्रार्थना कितें म्हळ्यार पयशांत सकड करूंक जायना पूण एटलिस्ट एक स्नेहालयाक विजीट करा एका जाल्यार कोण हाचे पयलीं विजीट केला तांणी हेरांक येतले बरी एक सांगून धाडचें एक विजीट केल्यार आज काल युवा जनांनी विजीट केल्या मस्त कॉलेज भुरगीं येतात इंटर्नशिपाक येतात PhD करूंक येतात स्नेहालयाक येतात स्नेहालयान ताका स्पेशालिटी घालें म्हळ्यार एक आमी पिलिकुला गेल्ले बरी न्ही सगळ्यां कडेन आमकां उलोवंक जाता सकड पेशंटा कडेन उलोवन तांचे अभिप्राय तांचे कश्ट सुख दूख विचारूंक जाता त्या वेळार आमी एक पंथांत आनी एक पंथाक येताना आमी एक दुसऱ्या संवसारांतले भायर आयले बरी जाता आमची एक जिणी नवी करूंक जाता कित्याक म्हळ्यार आमी खाली पयशांत मात्र वाचना बगर देवाच्या उतरान आनी देवाच्या कृपेन वाचता आनी जियेता म्हणलें एक बरें एक लिसांव मेळटा देखून कोण पेरंट्स आहात दयेकरून भुरग्यांक आपोवन हाडूंक युवा जनांक आपोवन हाडूंक प्रयत्न करा आनी स्नेहालयान एक दीस जाल्यार तांणी करसून दीत सांगात येवन तांचे वांगडा मेळोवन दीत तसले एक अवकाश आसा एकच म्हजें मागणें आनी तुमचो कुमोक मागणें आनी बेसांव आनी मुखार हांव अशें येता देव बरें करूं 1 घंटोभर आमी सविस्तार रितीन केविन मिस्कीत संगीत संजय विशीं तशेंच स्नेहालय संस्थे विशीं हांगासर उलयल्ल्या आसा परत एक फावटी तुमकां दोगांयक प्रत्येक जावन केविन मिस्किताक परत एक फावटी तूं वेदीर येता आसा तुका सर बरें मागता तुजें 54 आहलें 74 जावन दीत ताच्या उपरांत 104 जावन दीत अशेंच मुखार वचून दिवंक मागता सेम स्नेहालयाचो तो वावर मिसांव स्नेहालय संस्थो आमच्या समाजांत एक आमकां एक धैर्य आसलें बरी एक बुजवण आसलें बरी ह्या संस्थेक निरंतर जावन कुमोक वळटे येवन दी तशेंच हे मिसांव वावर मुखार व्हरचें जण तुमचे सांगात चड आनी चड मेळोन येता म्हणून हांव एवढ्या प्रत्येक रितीन आशेता हांगासर ह्या स्टुडियोक आयिल्ल्याक तुमची बोगणां आमच्या समोर तुमी सादर केल्ल्या खातीर तुमकां दोगांयकी हांव आमच्या संस्थे तर्फेन आमच्या विक्षका तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा तुकाय देव बरें करूं म्हणटा आनी कित्याक म्हळ्यार हे कार्य जाता ना तुवें फस्ट सांगलें तुमी येवन दोगांयकी हांव आपयता ह्या कार्यक्रमा विशीं तुमी माहिती दिजे आनी तुमकां एक दीस आपयता म्हणल्यार तुवें आज आपयलाय आनी आमचे कडेन उलयलाय आनी सकयल लोकांक तुवें कल्चर बरी ह्या दैजी वर्ल्ड TV तावन तुवें फोव केलाय आनी सगळ्या तुका आनी सगळ्या वॉल्टर सराक आनी सगळ्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं मोगाच्या विक्षकांनो परवा आयतारा 21 तारखेर सांजेर 6 वरांक टावन हॉलांत तुमी सक्कणी सांगाता मेळचें जर कोणे तिकेट काण घेवनात आज 11 एक अवकाश आसा आज या फाल्यां पूण 11च्या घडयेक राखणाकात कित्याक म्हळ्यार टावन हॉल लिमिटेड सीट्स सो जाता तितले बेगी केविन मिस्किताच्या पंगडाक या ब्रदर जोसेफ स्नेहालय पंगडाक तुमी संपर्क करचो तुमी तुमच्यो तिकट्यो अमानत करच्यो आनी एक अपुर्बायेचें कार्य संगीत कार्य थंयसर सादर जातलें ताका तुमी सांगचोमचें इतलें म्हणून काल आज आनी फाल्यां हे कार्यक्रम विक्षण केल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा येमच्या सोमारा
परत एका नव्या सोयरे परत हांव हांगासर तुमच्या सांगात मेळटलो तोलो म्हणसर पळयत रावा दायजीवल TV 24/7 नमस्कार. काल आज आणि फाल्यां